तुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 29 वळ 11 ते 17. देवाच्या राजा विशीं तो तांचे लागीं उलयलोलो आनी ज्या कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 जाणां लागीं येवन ताका सांगलें, लोकांक धाडून दी आनी हांगा एकसुरी सुवातेर आसाव. म्हणटच तांकां भोंवतणच्या नगरांनी आनी गारांनी वचून बिराड सोदून दी आनी आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळोवन दी. आनी ताणें प्रतिपाळ केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. कित्याक सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50 जोम्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सर्गार दोळे उबारून तांचे दिनवासनेचें मागणें केलें. मागीर तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कोडे दीत आसलो. सगळीं जेवलीं आनी धादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके टुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.